अशें उलयलें जाल्यार बरें वायट दिसता तुमकां, पूण तुमगे सगळ्यांत तुमी फोडून उडोवपाचें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक जाणा, आयज जे पंच प्रत्येक गांवांत आतां आमगे सांग्या भितर पंच आयज आसूंक लागलेले. कित्याक एसटी रेग्युलेशन जाला, एसटी सर्टिफिकेट लावन तो पंच जाला. हे भुरगे कितें आमी एसटी काडला? काही लोक म्हणटा कितें जालां तुगे, कितें जालां एसटीचें? हांव कितें म्हणटा, तुका पांय म्हणटा काय? एसटी पळय कितें आसा तें सारकें कराय. तुमी शिकले मनीस, म्हाका एक सांगपाक मुद्दो, शिकले मनीस शिकना जाल्यार बरोबर व्हरना तुमी. हांव खुबशें भोंवलां, हें सांग्या भितर सगळें वळखता. शिकलेले मनीस हे तुमी शिकना जाल्यार कडेन दवरल्या म्हणून हे सांगी फाटीं उरता. हो मागीर मेन पॉयंट. हांव खुबशें भोंवलां आनी लास्ट कितें जाता, खूब भुरगीं आवडटा ना मरे. हांवें जेवढे कितले करून तेच बरे आमचे बरोबर जवाच्या खूब काय करतली. हे इतर समाजा भितर आमकां आयकप घेवचें पडटा. चीड मार्क तुमची तुमी आतां लिडर करून बसल्यार तेंचे चीड मार्क म्हाका उलोवपाक न्हू. कितें सांगया, तुमी तुमगे समाज कसलो घेवप तुमचे कडेन फ्रेंड जाता तेन्ना व्हरा फुडें. तुमचे कडेन खंयची पदवी मेळ्ळी कितें ते खंयचे पद मेळ्ळें ती खंयची तुमी तशी करना. स्कीम घेतली तुमी, स्कीम सांगा मरे कंप्युटर काय म्हाका चिंता. हांव इतलें उलोवन आंदोलन करपाचें. सो हांवें अशें चिंतलां की आमच्या ह्या सगळ्या लिडर्सांनी एक आमच्या युथा खातीर मॅसेज धाडची. ही मॅसेज अशी की तुमी भिनाका, त्या जाग्यार तुमी बिंदास भायर सरा, उठा. कारण हो जो प्रोडक्ट आसा तेका सगळ्या लिडर्सांचो सपोर्ट आसा आनी ते सगळे एक रावन तुमकां सपोर्ट करतले. सो तुमी भायर सरला जाल्यार ते सगळे तुमकां सपोर्ट करतले, फाटल्यान आसतले. सो अशी एक मॅसेज वचपाक जाय. सो तुमी कितें म्हणटा, तुमी रेडी आसा? एक बारीकसो व्हिडिओ काडया. काय करपाक पावचना आनी हांव कितली पावप आली जाल्यार थंय वचपाक येता. प्रत्येका मना दिसपा जाय की बाबा आपूण येवपा जाय. तरी दिसता की मॅसेज वचपा जाय. सगळे बसून एक प्रेस घेवया, एक प्रेस घेवया, प्रेसांतल्यान प्रेस करून यूज करया, सगळे विशय काबार करया. कांयच प्रॉब्लेम ना. फाल्यां कशें आसा, पूण प्रत्येकाक घरांतल्यान भायर काडून हाडपाक तें आमकां शक्य जावचें ना. आपल्या घरांतल्यान आपली भायर सरचें पडटलें आनी ताचे फाटल्यान उबी रावपाची जबाबदारी आमी घेता. खंय तरी आयज एक तुमची बसका जाली एसटी रिजर्वेशना लागून. कितें आसलेले मुद्दे? मुद्दे अशें आसा की आमची ऑगस्टाची 13 तारखेर जो उठाचो जो आमचो मोर्चा आसा, आक्रोश मोर्चा, हो पणजे आमचे आझाद मैदानार आसा थंयसर जावपाचो आसा. आनी त्या संदर्भांतल्यान ही जी आयची जी बैठक हांगा भाटीगांवां जाल्ली आसा, ती बैठक सगळ्या लोकांक एक आमचो मॅसेज दिवपाक की असो जो विशय आमचो रिजर्वेशन लागून उलगडे आसा, तर त्या विशयाक आमी खंय तरी फुडें चालून दिवपाक जाय. आयज सरकार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन आमी हे उठाची जे आमची हे आसा संस्था आसा ते हे रिजर्वेशन लागून भरपूर फुडें गेल्ले कडेन आसता. पूण आयज पर्यंत सरकारान तांकां आमी सिरियसनेस घेतले कडेन ना. मदें आमचे मिशन रिजर्वेशन ताणें बी खूब काम केल्लें, पूण ताजे ते फुडें गेल्ले कडेन ना. सो आयज परत टायम आयिल्ले कडेन आसा की ते 13 तारखेर जो उठा संस्थेन ठरयल्ले कडेन आसा की हे जे रिजर्वेशना खातीर आमी एक शेवटचे ट्राय करपाक जाय. कारण आतां इलेक्शन सारकें लागीं पावलें. जर आतां जालें जाल्यार फुडें तेच परत प्रॉब्लेम जावंक शकता. आनी ताका लागून ही हाची अवेरनेस बैठक म्हणून घेतली. खंय तरी डिले जावपाचें कारण कितें आसा? खंय तरी तुमचे वटेच्यान तुमी फेल जाल्या काय सेंट्रल गव्हर्मेंट? डिले म्हळ्यार कशें आसा की आयज गोंयाक आमची गव्हर्मेंट BJPची आसा आनी सेंट्रलाक BJPची आसा. गोंयची गव्हर्मेंटान ज्या पद्दतीन वयर हे आमकां मॅसेज दिवपाक जाय आसली, म्हणजे सेंट्रलाक कन्वे करपाक जाय की हे जो विशय आसा तो जाता तितले बेगीन सोडोवचें म्हणून. आनी जर सेंट्रलान तो मनार घेतला तर जावपाक कांय हरकत ना ताका. तुमकां खबर आसतलें की 2022 हांवें बी कोर्टाक एक आमची हे खातीर केस घातिल्ली रिगार्डींग रिजर्वेशनाक. जवळ जवळ 5 डेटी जाल्या नंतर ती केस आमची तेन्ना भायर पडली. विशय असो कितें 2000 जेन्ना 8 आमकां रिजर्वेशन हें मेळ्ळें स्टेटस हें जाल्लो, 2008 ते 2026 पर्यंत जे रिजर्वेशन जावपाचें आसा लॉकिंग सिस्टम दवरलें आसा.
आनी ताका लागून हें फुडें वचपाक पावना 2026 जो पर्यंत पावना तो पर्यंत ते फुडली कार्यक्रम करूं शकना असोय बी प्रश्न आसा सो हितूंतल्यान जर वाट काडटा तेच्या आज पार्लमेंट लेवलाचेर राष्ट्रपती लेवलाचेर जो विशय हाती घेतले जाल्यार जावपा येतलो संपूर्ण देशभर जो आसा तो हाजो रिजर्वेशन मेळटा जाल्यार गोंयाकूच इतलीं वर्सां कित्याक उरले कडेन आसा हो खूब म्हत्वाचो प्रश्न आसा इतली लोकसंख्या आसा गोंय एक ल्हानशें राज्य आसा आनी ह्या ल्हानशा राज्यात जे जे पळय गोश्टी मोठ्यो मोठ्यो घडटा पळय गोंयच्यानच चालू जाता आज आख्या देशभर खंयच्यो गोश्टी घडटात ते गोंयच्यान हांगा खंयचें सरकार येवं गोंयांक हांगा येयले नंतर चालू जाता जाल्यार आज रिजर्वेशन सारको जो विशय आसा जे आमच्या गोंयांक खुलेले सगळे भागा सगळे लोक सगळे आसा त्या कित्याक रिजर्वेशन जायना हो प्रश्न गव्हर्मेंटान तेजे आन्सर दिवपाची गरज आसा आनी प्रत्येक फावटी जेन्ना जेन्ना लोक आमी उठावन जर वता पळय न्ही 2012 2011 जेन्ना आंदोलन जाल्लें त्या आंदोलना फाटल्यान बाकी सगळ्यो आमकां हें मेळ्ळ्यो कितें मेळ्ळ्यो फेसिलिटी सगळ्यो मेळ्ळ्यो ज्यो मेळपाच्यो रिजर्वेशनाचे कित्याक मेळना आमकां हो प्रश्न आसा न्ही सो ज्या प्रमाणे सरकारान 2014 सरकार आसा भारतांतल्यान जर सरकार गोंयची आमची BJP आसा जाल्यार तेणी तो प्रामुख्यान हो प्रश्न लावून धरपा येयलो त्याच बरोबर 2014 सेंट्रलाक सरकार आसा हें जावपाच आशिल्लें तें जालें ना सो ताका लागून लोकां भितर आतां हें जाल्ले कडेन आसा लोकांनी ठरयल्ले कडेन आसा की हो जो विशय आसा तो फुडें व्हरपाक जाय आनी आमकां गोवोरमेंटा कडेन मांडपाक जाय खंय तरी आतां समज रिजर्वेशन तुमची जायना जाल्यार मुखार स्टेप म्हणून तुमी कितें घेवपाक शकता कित्याक आतां इतलीं वर्सां जालीं तुमी हे रिजर्वेशन जाय म्हणून झगडत आसा पूण आजून पर्यंत जायना पूण आतां मुखार समज कितें रिजर्वेशन सांगेच्या लोकांनी हांव गोंयच्या लोकांचे आमी समज सांगेच्या लोकांनी एक माणूस ठरयल्ले कडेन आसा जे समाजाचे लोक आसात चड करून ताणें ठरयल्ले कडेन आसा की जर आमकां हे फावटी रिजर्वेशन स्टेटस तें मेळना कित्याक रिजर्वेशन जे आतांचे जो आंकडो आसा त्या प्रमाणे सांगे फर्स्ट येता सेकंड प्रियोळ येता थर्ड येता आमचे नुवें आनी फोर्थ येता केपें हो 4 म्हणजे ज्या प्रमाणे आमचे रिजर्वेशन पर्संटेज आसा त्या प्रमाणे येता सो सांगेच्या लोकांनी तरी एफर्ट ठरयल्ले कडेन की जर रिजर्वेशन जर आमकां मेळना जाय जाल्यार आमी आमचो जो समाजीक पळय समाजाचे एक एकवट इतलो आसता 12-12 वोटींग आसा प्लस इतर सगळे समाजाक घेवन तांकां आमच्या समाजाचे फाटी आमदार निवडून हाडपाचो प्रयत्न ठरयल्ले कडेन आसा खंय तरी आमी पळयता की आतां हे मिटींग तुमकां बैठकी जाता पूण खंय तरी दुसरे दीस सकाळ जाल म्हणटरीर तेच जे पदाधिकारी आसा ते खंय तरी खंयच्या पदाचेर आसा जावं ते BJPची पार्टीचे जावं काँग्रेसीची पार्टीचे तुमकां दिसता सगळ्यांनी एकमत एक कडेन येवन हो विशय जो आसा तो आमच्या ST समाजाचो सो ST समाजात प्रत्येक बांदून तो खंयचे पार्टी आसा तो रुलींग आसूं किंवा ऑपोजीन आसूं जर तुमच्या भुरग्याचो फुडार तुमी आज पळयतले जाल्यार हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां जर तुमचे फुडार पळयतले जाल्यार सरकार कोण आसूं आयज आमच्या हक्काक लागून आमी झगडपाक जाय बाबा साहेब आंबेडकर आमकां हक्क संविधान आमच्या दिल्ले कडेन आसा तो हक्क तर आमकां मेळपाक मेळना जाय कित्याक ताचें कांय अर्थ उरना म्हणून सांगता कोणूय जावं तो आयज सांग्यावर जावं किंवा गोंयचो कोणी जावं जर ह्या विशयात शेवटची उल्याक जर उठा संस्थेन जर हात मारले कडेन आसा हांव उठाच्या संस्थे कडेन निगडीत चड ना तेव्हा कितें सांगता तरी सुद्दां आयज ते कितें करता ते बरी कार्य करता अशें म्हाका दिसता पूण जर तेणें तो उलो मारले कडेन आसा जाल्यार प्रत्येक 18 वर्सांचो जो भुरगो जाल्ले कडेन आसा ते 18 वर्सां भुरगे पर्यंत जो आयज पर्यंत 50-60-70 वर्सांचो जो आमच्या समाजाचो लोक आसा जावं भुरगीं जावं दादले जावं बायले जावं म्हणजे प्रत्येकान तुटून त्या दिसा ती येवपाची गरज आसा आनी म्हणूनच हांव अपील करता तुमच्या माध्यमांतल्यान अपील करता की कोणाकच खंयच्याच दबावाक न येता कित्याक खूब जाणां दिसता आपूण सरकाराचो एक घटक आसा किंवा सरकारा बरोबर काम करता कोण पंच आसा सरपंच आसा आनी कितें आसा तेणी दिवपा जाय ह्या विशयाचेर विशय जो आसा तो तुमचो स्वताचो आसा हो सगळो ओवरऑल विशय ना तुमचे स्वताचे विशय तुमी तर आज एकमेकाक येवंक शकना बाकी राजकारण बिकरण ही सगळी दुसरी गोश्टी आसा ह्यो सगळ्यो दुसरी गोश्टी पूण ह्या विशयाक लागून जर एक कडेन येवपाक शकना जाल्यार ताका काय फायदो उरना म्हणल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव परत एक अपील करता की ह्या ज्या 13 तारखेचो मोर्चा जावपाचो आसा आमचो त्या मोर्चाक तुमी सगळे लोक सहभागी जावचे ती कितें जाता कितें घडटा तें तुमच्या कानांनी आयकचें कित्याक बाकी दुसऱ्यांक सांगता पसंत ना पूण तुमच्या कानांनी तें आयकचें आनी तुमी जर सगळे एक कडेन जम जाय तो दबावान सरकाराक खंय तरी विचार करपाचो पाळय येतली इलेक्शन लागीं पावले पाळय येतली की ह्या फावटी तरी आमचे रिजर्वेशन मेळ्ळ्यार मेळ म्हणून हांव बी आमदार जांकां रिजर्वेशन जावं ना रिजर्वेशन जाय अशें म्हाकाय बी दिसता कित्याक रिजर्वेशन आमचें जाय आज आमी खंय तरी मातशी वयता फाटल्यान आमच्या फाटल्यान बारीक बाकी करूंक आसा तांकां फालतू कोण कितें त्या तुका काम करता तांकांय बी उच्च जावपा जाय फाल्यां कडेन आमी MLA जातले सरपंच जातले ZP जातले तेन्ना तो रिजर्वेशन पार्ट जो आसा ते मनशाक खंय तर तुमची आयज मिटींग आसलेली कितें आसलेले मुद्दे विशय कितें आसलेलो मिटींग दवरिल्ली सांगे उठा ग्रुपान जी 13 तारखेर जो पळय आक्रोश मोर्चा आसा त्या मोर्चाक लोकां खातीर जनजागृती करून लोकांक त्या दिसाक प्रोत्साहीत करपा खातीर ही मुद्दाम म्हणून मिटींग दवरिल्ली जे प्रमुख कार्यकर्ते आपयल्ले ह्याची मिटींगेक जवळ जवळ 100 वयर जवळ 120 सुमार कार्यकर्ते जमिल्ले ते प्रत्येक गांवां वचून वाडा तिथे उठा ही जी पळय आमची हें आसा संकल्पना ती संकल्पना सगळी वाड्यार पावोवपाची आज खंय तरी मिटींग आशिल्ली किती पॉयंट डिस्कस जाले आतां सद्या हातूंत भितर विशय प्रामुख्यान आसा जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन सरकार इतली वर्सभर जाली आतां फक्त नोटिफिकेशन काडपा खातीर सरकार अजून टाळाटाळ करता त्या खातीर 13 तारखेर ताका वर्स जाता ऑगस्टाच्या त्या खातीर 13 तारखेर हो मोर्चा मुद्दम आझाद मैदानाचेर दवरला त्या मोर्चाक मॅक्झिमम लोकांनी सपोर्ट करचो आनी मॅक्झिमम लोक सांग्या वयल्यान तर हांगा पणजी वचचे त्या खातीर हें मुद्दाम म्हणून दवरिल्लें विशय एकच आसा की पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या फावटी 2027 आमकां रिजर्वेशन जाय
आणि ते आमी घेतलेच. खंय तरी मिटींग चालू आसतना अशें हांवें कळटा की तुमचे मिटिंगेक अशें डिस्कस जालें की कोणाचे दबाव हाडटा आनी कितें टार्गेट केल्ले जाल्ले वयता मिटिंगे येता म्हणून कितें ह्यो प्रत्येक कडेन आतां म्हाका दिसता की सांग्यार प्रत्येक मनशाक खंय नाल्यार खंय मिटिंगे येतकर किंवा मिटिंगे वचचे पयलीं हो दबाव आसाच. एक गजाल आमी प्रत्येक फावटी सांगता की आज सांग्यार भारतीय जनता पार्टी जर उबी आसा जाल्यार ती एसटीच्या बलबुत्याचेरूच उबी आसा. आमी हाचे पयलीं प्रभाकर गांवकार म्हणून आमदार धाडलो, 2 टर्माक वासुदेव मेंग गांवकार आमदार म्हणून धाडलो, 1 टर्माक प्रसाद गांवकाराक जिखयलो तो सुद्दां पार्टीकूच सपोर्ट केल्लो आसा. आनी जो 12 आनी 22 सुद्दां एसटीच्या सपोर्टाचेरूच हो BJPचो सीट जिखला. आनी आयच्या तारखेक जर कोणी समज दबाव हाडटा जे आमचे कार्यकर्ते किंवा जे आमचे समाज बांधव तांकां मिटिंगेक वचपाक जाल्यार ते बरोबर न्ही. आनी म्हाका दिसता की अशें दबावाक कोण बळी पडचो ना. प्रत्येका आपले अधिकार खबर आसात. हो जो अधिकार आमी जो मागता तो अधिकार आमचो घटनेचो अधिकार जो आमकां मेळपाचो आनी तो मेळूंकूच जाय अशें प्रत्येक आमचे समाज बांधवाच्या सांगकाराल तरी एक प्रामुख्यान आनी मत आसा. तुमी म्हणटा कोणाचे दबाव पडपाना अशें म्हणटा पूण आतां इतले मिटिंगे जाले खंय तरी आयज भाटी मिटींग आसली तुमची पूण भाटीचो आमकां सरपंच अजून दिश्टी पडना म्हणून खंय तरी कितें दाखयली पळय अशें कितें चालू आसा. हाजे पयलीं आमी एक फर्स्ट मिटींग आमी नेत्रावळी घेतली त्या दिसा भाटी सरपंच बाब चंद्रकांत गांवकार आशिल्ले. सेकंड एक मिटींग घेतली त्या मिटींगेक तो आयलो ना. आज भाटी मिटींग घेतल्या त्या मिटींगेक तो अपेक्षीत आशिल्लो की तो येतलो कित्याक ताची गांवची मिटींग गांवचे प्रतिनिधित्व तो करता भाटी पंचायतीचें. आमकां दिसलें आसतलो पूण आमी मॅसेज केली ताका फोनूय करून सांगिल्लें की यो म्हणून पूण तो आयलो ना. म्हाका दिसता की ताजेर इल्लो चडूच प्रेशर आसा त्या खातीर तो मिटिंगेक आमकां येवपा एवॉयड करता. कांय गजाल ना, लोक सगळे खबर आसा कोण कोणा प्रेशराचेर अंडराचेर काम करता आनी कोणी लोकांनी कितें करूं जाय तेंय लोकांक खबर आसा. योग्य वेळाचेर म्हाका दिसता की भाटीचेच लोक ताका प्रश्न विचारतले आनी ताजे कडल्यान उत्तर घेतलें की बाबा एसटीची जेन्ना मिटींग जाता तेन्ना मिटिंगेक तो उपस्थित कित्याक रावनात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.